नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी कितें करपाचें, बऱ्यापैकी भजी करपाची। आनी ती भजी कसली तर कांद्याची न्हय, तर कॅबेज भाजी आसता पळय ताची। हे पळय, हो आसा कॅबेज, हो हांवें हाफ कट केलो, ल्हानूच आसा न्ही, ताका लागून हांवें हो अर्दो घेतलो आनी बरो शिनलो, धुलो आनी हो पळय हांगा दवरलो। हो पळया, कॅबेजाची भाजी शिनल्या आनी धुवन दवरल्या। आनी तातूनच न्ही हे पळया ग्रीन चिली घातल्या 2। तुमकां आनीक तिखट जाय जर आनीक 1 घातल्यार 2 घातल्यार सुद्दां जाता। आनी लाल तिखट इल्लेशें घाल। आनी हे आसा खावचो सोडा, हे आसा लाल तिखट, हो आसा वोंवो, हे पळय, हे आसा जिरे आनी हे आसा मीठ म्हणजे सॉल्ट। आनी सॉल्ट हातून आता मीठ घातले आनी चड लागता हेका ओली कोथंबीर भरपूर घेवपाची आनी इल्लेशें किसलेले हे पळय आले, हे सगळे हातून घालपाचे। आनी बेसन तळपाक लागता तेल, आनी बेसन घालपाचो कसो, हेका मातशें उदक आसता न्ही, हे सगळे पयलीं मिक्स करपाचे आनी इल्लो इल्लो बेसन घालपाचो आनी ते पीठ तयार करपाचे। आता तुमकां करून दाखयता। हे पळया, अशें मिक्स करपाचे आनी आता इल्ली इल्ली पिठी घालपाचे। पळय अशी पिठी घालून घालून ते बॅलन्स करपाचे आनी उदक लागलेच जरिले घेवपाचे। आता हांव ते करता। हे पळया, कायलेन तेल घातला, ते तापले। हे पळया, हे पीठ अशें तयार करपाक जाय, चड पातळूय करपाक जायना आनी घट्टय करपाक जायना, कित्याक कानो न्ही हो म्हणून। आनी हांवें न्ही अशें हातान इल्लेशें उदक घेतलें आनी अशें फापुडलें आनी तातूंत हे बरोबर बॅलन्स हे पळय जालें। म्हणजे म्हाजें मातशें उदक आसलें न्ही, धुल्ले ते कॅबेजची भाजी। आनी आतां हे पळय, हे बरें मिक्स जाले, सगळे वेवस्थीत पडले, मातशें मीठ आनी इल्लें घातलां हांवें। आनी आतां हेची बऱ्यापैकी भजी करूया। बेस्ट शिवराकाक ही रेसिपी आनी हांवेनूच ही तयार म्हाजी स्वता केल्ली। आनी हे बारीक बारीकूच अशीच घालप, अशी धाकटी धाकटी करून, मागीर ती कुरकुरीत बेस्ट लागता, भुरगीं बीन आवडीन खाता। आनी हांवें न्ही एकदां ट्राय केली, इल्लोसो कांदो घातलो भितर, तेन्ना म्हाका ती बरी लागूंक ना। मागीर हांवें कोथंबीर एकदां घालूंक नासली ओली, तेन्नाय म्हाका ती बरी लागूंक ना। आनी अशी हांवें केली पळय, आनी मिरची मातशी ओली चड घातली, हिरवी मिरची चड घातली आनी अशी केली पळय, ती इतली बरी सगल्यांक आवडली जाणा। तेन्नाच्यान हांव असली घरान शिवराकाक करता, तुमी अशीच करा आनी मुद्दाम करून खावन पळया, खाल्ल्या उपरांत म्हाका कॉमेंट्स करा। भुरगीं सुद्दां पळय आवडीन खातली। आता ही बरी भाजता आनी तुमकां सर्व करता। हे पळया, आता ही भाजली, हे पळय असो कलर येवपाक जाय। हे पळया, असो कलर आयलो न्ही म्हणजे ती बेस्ट जाली सारकी आनी कुरकुरी सारकी खावपाक इतली बरी लागता। आता ही हांव काडटा आनी तुमकां सर्व करता। आनी गॅस आसता पळय तो मिडियमूच दवरप, धाकटोय दवरप ना, मागीर ते तेल ना जाता, म्हणजे तेल खाता काय। आनी व्हडलोय दवरप ना, व्हडलो दवरलो जर कितें जाता सा, म्हणजे ते वयर भाजता कशी दिसता पण ते भितन भाजना, म्हणून मिडियमूच फ्लेम दवरा। आता हे काडटा आनी रेडी टू सर्व करता भजी। हे पळया, आता तुमकां रेडी टू सर्व केल्या, मस्त रुचीक पळया भजी कुरकुरीत पळया पयली। आनी ही न्ही आवडीन भुरगीं खाता पयली, आनी एकदम रुचकर अशी रेसिपी। आनी शिवराकाक डेली कापां भाजा, पिठयेची कापां करा, त्या भुरगीं मगे बेजार येता न्ही,
आणि ही आता तांकां सेपरेट रेसिपी मेळ्ळी की ना भजी केल्या अशें म्हणून शिवराक हागा तेन्ना ती मस्त मागीर खाता आणि जेवणूय बरें रुचकर जाता मागीर हेका लागून तुमी मुद्दाम तुमच्या घरा अशी करून पळय हांव सांगता म्हणून न्ही मुद्दामूच करा खाया त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा आणि म्हाका कॉमेंट्स बरे करा आणि आता तुमचो टाइम काढून तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता आणि हांव खरें मनानसूनच सांगता देव बरें करूं तुमचें आणि थँक्यू.